जेवण येतात थोडी प्रायवंत येवन आस्पत्रेक आमकां इल्लें जेवण दिया त्या जेवणांत हांव न्हू मस्त लोक बरो जालो म्हण आमकां सांगतात थोडी जोयनातली पर्यंत हांगाचें जेवण व्हरून आनी बरी जाल्लीं आसात. म्हाका म्हज्या बाळकी खातीर हांगा कामाक आयिल्लो म्हजी बाळकी मस्त हांगा आयिल्ल्या पळय मस्त बरी जाल्या. मोगचनो तुमकां समेस्तांक म्हजो प्रणाम. आज आमी एक बोवा पुरबाईचो विशेष व्लॉग करूंक भायर सरल्या. ह्या बाळकाजीच्या पुणशेतांत कळीत नातल्ले बरी वावर दिवच्या सर्व स्वयंसेवकांचो आज आमी एक बोवा पुरबाईचो व्हिडिओ करता. ह्या पुणशेतांत जायते स्वयंसेवक वावर दिवन आसात, सॅक्रिफायस करतात तांचो टायम तांचो वेळ आनी ह्या पुणशेता खातीर दीस रात काम करन आसात. आज तांचो एक व्हिडिओ करया आनी तांचे पासून आमी मागया. या नमस्कार फादर शाबास. नमस्कार. देव बरो दीस दिवं तुमकां तुमकां फाटल्या 7-8 दिसांतल्यान पळयतात तेन्ना धांवतात ह्या श्रेणान तुमचो वावर कसलो? वय वावर व्हरते म्हण सांगूंक जायना, ल्हान म्हटल्यार ल्हानशी सेवा दिवची. आमच्या भावांक प्रत्येक जावन हांगासर आयल्याक भक्तिकांक तांकां एक मोगाचें जेवण मेळचें बरी आमी प्रयत्न करचे. आमच्या हांगासच्या फादर स्टीफन पेरेरा आनी तशेंच फादर मेल्विनान म्हाका एक जबाबदारी दिल्या हांगाच्या जेवणाची एक विलेवारी आनी ओवरऑल इंचार्ज म्हणून पळोवच्याक. देखून म्हजे प्रयत्न करचे आनी हांगासर साबार जाण दादले आसात, स्त्रियो आसात, आमकां जेवणाच्या कुजनांत तशेंच वाणिज्यांत आनीक सुदारसुजांक आदार दिवच्याक. हांव पळोवन आसा तांचो वावर आनी भोव अपुरबायनी आस्कुऱ्या तोंडान एका सकाळीं तावन येतात ते तांकां ह्या जेवण दिवचे संगी तांकां मेळचे विटमीन कसले? विटमीन म्हळ्यार हांगासर पूर्ण क्षेत्र आयली आमची सेवा स्वयंसेवक मात्र न्ही, हर एकल्यांक कितें एक आकर्शण आसा. त्या जेजू बालकाचे म्हण येत, ह्या बालका जेजूच म्हणून सांगयेत अशें आसता. हर एकल्यांक हांगासर आयले ते सेवा दिता आसतना ती उर्बा आनी की दडती जाता. देखून तांकां व्हरता संतोश तशें हातच्या मुखामळांत ती सेवा दिवंक तयार. आनीक तांकां पुरसन म्हणलें बोगना, पुरसन आसल्यार कुडीचें पुरसन आसा पूण तरी तांकां बोगना तें कित्याक हांगासर संतोशाना त्या वातावरणांत ते काम करन आसात. बाय दिसान दीस हांगासर जेवणा घेवनसो लोकांचो केटी चडोवन तेचा लोकांक तावन ह्या भक्तिका तावन तांचे अभिप्राय कितें म्हळ्यार ह्या जेवणा विशयींत रांदवेचें जेवण आनी तुमचें सर्वीस जावं दी ह्या रितीन लोकांचो सहकार कसो आसा? खंडीत जावन व्हेरी पॉझिटीव म्हण येता. म्हळ्यार फस्ट दिसा तावनच फस्ट दीस नाटलो एक 2,500 म्हण येता फस्ट दिसाक, पूण ताच्या उपरांत हर एक दिसा संको सोडूनच आसा. आतां काल म्हण येता लागीं काल आनी पोर लागीं 4,500 तावन 5,000 म्हणसो लोक आयला आनी आयल्यान कोण पोर हांगासर जेवण करूंक आयला तांचें पुराय जेवण इतलें रुचीक आसलें, इतलें बरें आसलें, प्रत्येक जाण स्वादीक व्हरन तांकां बारी खुशी. आनी ह्या फावटी म्हाका कोणीय सांगलें ना तें चाप्पें, हें गडशें, तें तिखशें, हें आमशें, म्हाका बरें आसलें, रुचीक आसलें. आमी दोश जेवल्या म्हणून तांचे जावन हर एकले जावन 99.9% जावन पॉझिटीव रिएक्शन मेळ्ळां. फाल्यां आनी परवां फेस्ताचो दीस, त्या दिसी जेवण आसता म्हण चिंता. आनीक आमचो लोक सदांच मांसाहारी मांसाचें जेवण जेवनसो रांदवेच्यांत भोव खुशी पावल्यात म्हणी तें चिंता. निमाणे तुमचो संदेश कितें? वय खंडीत हांव जर तर फेस्ता संभ्रम वेळार आयतरा वेळार आमच्या कोडयालच्या घरांक मांस म्हळ्यार बारीक खुशी, पूण हांगासर येवन रांदवेची जेवच्यान ती मांसाच्याकय बरें जाता म्हणून तांची चिंता आसा. देखून फेस्त संदर्भार लोक आनीक 2 वंटेर सरतलो तरी रांदपाचें जेवण हांगासर केल्लें आसा पळय तांकां मांसाच्याकय वर्तें ह्या रुचीक जाता म्हणून म्हाजो एक अभिप्राय. आनी सबारांक कोणा पर येवंक आसा थोड्यांक कळीत ना जावंक पुरो फेस्ता जेवण आसा म्हणून. देखून दोनूय दिसा फेस्ता वेळार सगळ्यांक भक्तिकांक जेवण आमी वांटतल्या. जेजू बालकाच्या आशिर्वादान खंडीत यशस्वी जाता म्हणून म्हाका पातीन आसा, भरोसा आसा. तशेंच हांगासर आसले सर कार्मेलीत ह्या दिसाक आमकां सहकार दिवन आसात.
देव बरें करूं फादर शाबास तुमच्या वावरांक आनी मिसांक आनी प्रत्येक तरां अक्रिस्तांव लोक ही हांगासर जेवणाक येता ही आनी तुमची सवा एकामेका उलोवणें आनी हे एक आमकां वर्सांत मेळचें एक व्हडलें भाग देव बरें करूं तुमच्या मिसावांक आनी ह्या वावराक देव बरें करूं. देव बरें तुमकांय आनी तशेंच तुमच्या मिडियागारांक कित्याक सबार त्रास घेवन थंयसर हांगासर वचून आसात तुमी तांच्या विशयांत विसरनासात तुमकां हांव सर बरें मागता तोच बाळक जेजू तुमकां विस्तार आशिर्वाद बरोवन दी आनी तुमची कामां आनीक वाडोवन दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू. हांगासर ऐका हाव इज अ जोश. सकाळी बडे लोकांनी दनपारां जेवची एक बशी पुनी तुमी हजारांनी बश्यो हांगासर नितळाक बरें करून पुसून दवरून लोकांक भोव अपुरबायची सेवा दिवन आसात आनी आमी फाटल्या दिसांनी पळोवन आसात इतली पुरो आसन जाल्यार एका पांत्यार येवन तुमी हें काम करनासात जाल्यार तुमचे थंय आसली ती उर्बा आनी एका तराचे कुशेचे मनोभाव तुमकां एनर्जी खंयच्यान मेळटा. कितल्या वरार सकाळी येताय तूं. हांव 8 वरां भायर सरता घरांत हांव सगळें म्हजें काम सगळें जावन घरांत 8 वरां भायर सरता मागीर संजेर सगळें काम थोडें मुख दवरून येता आमी. आनी हांगा सर्व काम करचें आसात न्हू तुमी काल रजा काडल्या गे एका कुटुंबा भशेन तुमी हांगा वावर करनासात बाळक जेजूचें बेसांव तुमी चिंता ह्या वावराचेर तुमकां वय अळे हांगासर सिनियर सिटीजन आसा तुजी दोन बगनां कितें. हांव हांगा आयल्या उपरांत जेजू बाळकाची आमकां बरी आशिर्वाद मेळ्ळ्यात आनी सकाळीं बेगीन जाग जाता या म्हणून जाता कार्मेलगड्याक येवन हांगा आनी 8 वरां जावन येवन आमी बशी पुसता. आतां येयलें हांवें रेस्टकान गेलें म्हाका बोटां हें नीट जातात म्हणून तशें जाल्यार आमकां देवाची जेजू बाळकाची दराळे सुरत आमचेर पडल्यात. नांव कितें तुजें. इलेक्ट्रीक आसता. प्रायस सांगत गी. 76 खंय तावन येताय तूं. शक्तीनगरांत चलोन येवची म्हणजे गांठी दुखोवपाक रावल्यो तुज्यो. गांठी दुख रावल्यात ओके चल्ल्यार रावतात बसल्यार येतात. वा वा तुमचो जोश भोव अपुरबाय आसा देवाची मिशनर. लोक येता नादन पर बुकेन पाटी येता हांगा एक मूठ जेवण गेल्यार घरा वचून सुशेगाद जाता. लोकांचे रेस्पॉन्स कशे आसा. वय जेवणा विशयी बरे कमेंट्स करतात. वय देव बरें करून तुमकां. हांगासर तेस्तमेन दितात जेवण येतात थोडी प्रायवंतां येवन आस्पत्रेक आमकां इल्लें जेवण दिया त्या जेवणांत हांव न्हू मस्त लोक बरो जालो म्हणून आमकां सांगतात. थोडी जोयनातली पर्यंत हांगाचें जेवण व्हरून आनी बरी जाल्लीं आसात. न्ही रांदवेचें जेवण रुचता की तुमकां पुरा. सगळें बरें रुचता. हप्त्याक हे पडी मासाचे आसाचे उरले दीस रांदवेचे जिवाकी बरें भलायकेकी बरें. ओके अशेंच आसूं दी तुमचो आसो संतोश सदांच उरोवन दी म्हणून आमची एक आशा जावन आसा. देव बरें करूं. हांगासर आसात घटमूट तरणाटे ह्या 9 दिसाच्या नोवेनाक हांगासर रुचीक रांदप तयार जाता. लोक एक घडी येतात जेवण वेतात आनी बरी अभिप्राय दिवन येतात पूण असो फाटलो वावर विशेश जावन आसा. हांगासर इतली वरवीं पडला इतलें रांदप आसा एका फांत्यार 4 वरार सर उठोवन तें शिंदप रांदप आनी सगळें जालें मात्र न्ही ती परतून तयाराय दुसऱ्या दिसाक तयाराय करतात आयदनां नितळ करतात आनी हे घटमूट तरणाटे जेवणा सांगाता लोकांक मोग वांटतात आनी तांचो वावर बगलेत दवरून एक हप्तो 9 दिसांक हांगासर ते वावर करतात. तुमची नांवां सांगून तुमची अभिप्राय सांगाचे म्हूण म्हजी विनंती. म्हजें नांव सॅमसन. सांगा. म्हजें नांव सुनील. म्हजें नांव टेल्सन. म्हजें नांव थॉमस. हांव रोनाल्ड. तुमची अभिप्राय ह्या विशयी सांगा हांगाच्या जेवणा वावरा तळाची. हांगा मोठ्यान सांगचें जाल्यार ह्या तळार विशेश एक दैवीक सकत आसा. तूं हांगा कितें केल्यार तुका हांगा प्रतिफळ मेळटा कितलो वावर केल्यार पुरो आसन बघना. 7 वर्सां हांव हांगा सेवा दिवन आसा तशेंच आमचो वावर सोडून आमी हांगा वावर करना आसा ह्या जेवणा समितीन ताचो प्रतिफळ जावन आमच्या जिवनांत मस्त आमकां प्रतिफळ मेळ्ळा
तशेंच हांगा आयिल्ल्यान एक समाधान भोगता ह्या जाग्यान. मी सकाळी साधारण 5 वरां येता. आम्ही 9 वरां जाता 8-9 वरां जाता संजे 9 वरां येता. आम्ही आमचे पुरा काम सोडून जाल्यार 9 दीस 2 पेसा टायम हांगा आसल्यार आमच्या खंयच्या विशयान ती आमकां उणेपण जावना. कोणाय कांय हांगा आमच्या जेवण समितीच्या हर एकल्या मेंबराक पूण आमचे JCBचे ओनर आसात, बँकाचो मॅनेजर आसा, एल्युमिनियम फॅब्रिकेशनाचो धणी आसा, इलेक्ट्रिशियन आसा, IT डिपार्टमेंट आसात, बऱ्या कामार आमच्या मध्ये आसात. पूण आमी मेळचे काली वर्साक 11 दीस मात्र ह्या टायमार मात बाकीच्या टायमार आमकां ओट्टूक मेळोंकूच साध्यच जायना. पूण बाळोजीचे आशिर्वाद म्हण सांगीत ह्या टायमार कशें बीन तो आमकां ओट्टू करता. त्याच्या आमी कोण हर एकल्या की तांणी मागिल्लें कितें आसा, तांच्या मोतीन कितें आसा समेज सांग सोल्युशन जाल्लें आसा. मस्त जाणांनी आमचे कडेन सांगलें आसा. और एकल्यान एक सादारण एक रातींक 10:30 वरांक एक दूद हाडिल्लें एकल्यान ताच्यात डायरी ताणें एक साक्ष सांगली घालूंक सांगल्यार लास्ट इयर डायरी तांकां घालूंक सांगलें की ताणें दूद. तो ड्रायव्हर म्हणलो की हांव वचना म्हणलो काय. ताचे दुसऱ्या दिसा सकाळीं ताची गाडी स्टार्ट जावना काय. तो हांगा येवन ड्रायव्हर येवन मागून जाल्ले उपरांत ताची गाडी स्टार्ट जाल्ली काय. ती एक ताणें आमकां दिल्ली साक्ष आसा. तशें त्या खातीर बाळकाजीचे आशिर्वाद समेज तांचेर आसात. थँक्यू. आमी हांगा साबार वर्सां काम करना वावर करना आसा. आमी 12-13 जण जेवणा समितीचे संदे आसात. पुराय हर एक वर्सा तांचे काम सोडून तांच्या वेळा प्रमाणे हांगा येवन सेवा दिवन आसा. वय आमच्या कुटुंबान ती बरेपण जाता. वीक्षकांनो तुम्ही ऐकाले तरावळ वावरांत आसात. बँकान जावं दी या चालक जावं दी या JCB चलोवचो IT हांगासर खंयचोय तफावत ना तर ना. आनी तांच्या तोंडार एक अपुर्बाचें हांसो आसा. ती एक कुमो करची सेवा करची उर्बा आसा. एक कुटाम जावन ते हांगासर एका फांत्यार येवन सांजेर येतात. हाका सर्व कारण तांचे तावन तुमी आयकले. जेजू बाळकाचें बोळ आसा आनी तें जें कितें तांणी मागलां तें तांकां मेळ्ळां म्हणून आमी तांणी पातयतात. ते एक व्हरतें अजाबस म्हणून येता. आनी हांगासर मेन कुक कोण रांदपी कोण वय तांचो वारो ओके. हांगासर जायते आमचे क्रिस्तांव भाव आसात रांदपाक कुमो करतात. कित्याक तांच्या हातांत तयार केल्ली ती तरकाराची जेवणाची रूच वेगळी जावन आसा. ते हांगासर आतां तांचे वावर एका मोद्यान रातींत सुरवात करून आतां विशय घेतात. आनी आतां आमी मुखार या आमच्या ह्या समिती तर्फेन एक ल्हान मागण्याची जमत आसा. हर एक दीस तांच्या वावर सुरू करच्या तळातावन ते देवाचो आशिर्वाद मागून वो अपुर्बायचो वावर करन आसात. मुखार आमी हांगासर पळया. चेनो हांगासर पळोवन आसात ह्या स्टॉलांत सकाळीं तावन सांज पर्यंत जायते स्वयंसेवक वावर करन आसात. आतां लोक नातल्या वेळार ही वाती पुरा तयार करता लोकांक दिवच्या खातीर. मीस जाल्ल्यान जायतो लोक अक्रिस्तांव जावन दी क्रिस्तांव लोक ह्यो वाती घेवन जेजू बाळकाच्या थळार तांकां अर्पितात. आनी तांचे तावन 2 शब्द मोगाचेनो तुमकां सर्वांक ह्या जेजू बाळकाच्या फेस्ताक स्वागत मागता. आमी सेक्युलर कार्मेल संदे एक कुटुंब जावन ह्या 9 दिसांच्या नोवेना वेळार आमी जायती सेवा दिता. आमचे स्टॉलांत आमकां गिराक नातल्या वेळार आमी वाती तयार करता आनी इमाज्यो आनी पुरा पॅक करून बेंजार केल्ले नाडे आनी पुरा तयार करून आनी एका नोवेनाक लोकांक जाय पुरते वस्तू तयार करून दवरता. तशेंच दनपारांच्या जेवणांत वाडोवंक सहकार दिता
तशेंच मागण्याक जाय कितें तेर्स म्हणूंक आनी हर एका संख्येनी आमी हांगा कार्मेलीत पाद्राबांक आदार दिता. आमची हांगा लुसीबाई आसा. मीस जाल्ल्यान आयिल्ल्यान रातीक बंद करून आमी चलता 9 वरार. तुमच्या स्टॉलांत कसल्यो वस्तू पुरा रिलिजियस सकट वस्तू मेळटात न्हू कोंतां वय ओके. ह्या वावरांत तुमकां कसलें बरेंपण मेळ्ळां? आतां हर एका वर्सा तुमी तुमचो घरचो वावर सोडून हांगासर येतात. तुमचं वय बरेंपण विशय कांय तुमकां सेस्तमनी दिवंक जाल्यार दिवे. म्हाका बरें मस्त बरेंपण लागलां. म्हज्या कुटुंबाक बरेंपण लागलां. पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळ्ळ्या. म्हज्या जिवितान वस्तू म्हाका बरेंपण मेळ्ळां. म्हज्या न्हवऱ्याची भलायकी बरी नासली. हांवें जेजू बाळका समर्पिलें. हांवें म्हजे वेळ येयलो जेजू बाळका समर्पिता म्हणून हांवें बसयलें. आतां म्हजी तांकी पुतली सेवा हांव करतां. सकाळीं हांव सांजे म्हणसर आसता आनी बरें पेस्त मागता समेस्तांक. आमी सकाळीं तणसान म्हणसर आसता आनी ह्या पवित्र तळार आमकां हांगा येवन आमची सेवा दिवंक फावो केलां तेंच वर्तें देणें. सकाळीं तणसान म्हणसर हर एक मिसां संपूर्ण तरान ध्यान दिवंक जायना तरी थोडे शर्मावूं थोडे आराधन आमी हांगा रावून आयकता. ही एक आमकां देवान दिल्ले एक आशिर्वाद. आनी एक आतां एक 2-3 दिसां पयलें हांव हुशार नासलें. हांवें चिंतलें की परत हांव हांगा येता गे म्हळ्यार आतां उरल्या दिसांक नोवेनाक येवंक साध्य आसा गी ना गे म्हणून. पूण जेजू बाळकान आशिर्वाद घालून एकच दीस हांवें घरा रेस्ट केलें आनी परत हांव आयल्यां. आतां म्हाका बरें लागता आसा. म्हाका ह्या पवितळा कडेन घर फावो केल्ल्याक हांव जेजू बाळकाक अर्घां दितां. मस्त घरां आमी पळयल्लीं खंय म्हाका समागट आमकां जावं नासलें. हांव जेजू बाळकार अर्घां दितां. म्हज्या कुटुंबाचेर वतुरल्या सर बेसांवाक आनी म्हाका पिडे शिडेंतले राखून सांबाळिल्ल्याक हांव जेजू बाळकाक अर्घां दितां आनी मान करतां. आनी एका सकाळीं हांव सांजे पर्यंत आनी मदें मदें ताची भलायकी पाड जाल्यार एका संतोषान आनी हास्कुर येतना ते वावर करता. जेन्ना ह्या विशीं तुजी कितें अभिप्राय ह्या पुणतळा विशीं कांय 2 शब्द सांगवेत गी. म्हाका हांगा सेवा करूंक बरी संतोष भोगता. म्हाका हांगा जेजू बाळकान साबार उपकार आनी भरल्यात. देखून वर्साक एक पावटी मेळसो अवकाशांत हांव जेजू बाळका उपकारी मन दाखोवंक हांव हांगा आयल्या. म्हाका व्हरतो संतोष भोगता. मोगाच्यान हांगासर आसा ह्या पुणतळाचो एक मुखेल याजक मानादीक बाप स्टीफन पेरेरा. आनी तुमी जायत्या भक्तिकांनी हांगासर भेट केल्ल्या वेळार पळयलां हांगासर जायते 100 वयर सेवक आसात. एका सकाळीं सांज पर्यंत एका तराच्या शिस्तेन वावर करन आसा आनी त्या सर शिस्तेक आनी तांच्या वावराक मुखेल कारण जावन आसात फादर स्टीवन. कित्याक म्हळ्यार तांणी तें एक मांडावळ हाडल्या त्याच प्रमाणे ती चलोवन आसा आनी दीस रात न्हीद कळन ते हांगासर वावर दिवन आसात. तांचे तावन 2 उतरां. बाळूक जेजूचें पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूरू हे एक पुणशेत. पोर एकलो भक्तीक हांगासर आयिल्ल्या वेळार फेस्ताच्या बाबतीन काणीक दितालो आनी त्या वेळार हांवें ताका म्हळें तुका देव बरें करूं म्हणून. ताका तो म्हणलो देव बरें करूं म्हणची गरज ना फादर. कित्याक म्हळ्यार हें आमचें पुणशेत. आमी कुमोग करीन जाल्यार आनी कोणें कुमोग करचें म्हणून. सो अशें आमचें पुणशेत म्हूण लेखून हांगासर भक्तीक येता. थोडे काणीक दितात पयशां रुपार आनी हेर थोडे वोजी हाडून वरवे रुपार काणीक दितात आनी ती ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आनी फेस्ताच्या दिसांनी भक्तिकांक 2 परांचें जेवण वाडोवंक कुमोग जाता. आनी अशेंच आमचें पुणशेत म्हूण लेखून हांगासर काम करचें आसात. हांगा वाडे नात, हांगा संघ संस्थे नात. त्या देखून आमी कोणाक सांगूंक जायना की तूं हें काम कर तूं तें काम कर म्हूण आमी जबाबदारी वयसूंक जायना. पूण हांगासर आयिल्ले भक्तीक तांचेंच म्हूण पुणशेत लेगून फादर आमकां अशें एक वेवस्था आसल्यार बरें म्हूण सांगिल्ले उपरांत आमचे लागीं एक 2-3 संस्थे आसात. एक कालिंग म्हळ्यार कार्मेल सोल्जर्स म्हणून. ते कितें करतात नैमात्रिया फेस्ताच्या दिसांनी हर एका ब्रेस्तराचें सांजेचें पार्किंगाची वेवस्था ते पळयतात.
ताचे उपरांत इन्फेंट जीजस ऑटो ड्रायव्हर्स वेलफेअर असोसिएशन म्हणून आसा. हे सकट रिक्षा ड्रायव्हर सुमार 40 ते 50 जण आसात. ते हर एका ब्रेस्तराचे प्रत्येक जावन बाळूक जेजूच्या पुणशेताच्या मुखेल द्वाराकडे मार्गार रावन वेहिकलांक रावोवचें, वेहिकलांक सोडचें, लोकांनी वयर येवचें बरी पळोवचें, मारो गाडतरूंक कुमक करचें, हें सकट तांची वेवस्था. आनी ह्या ब्रेस्तराच्या ह्या नोवेनाच्या दिसांनी ते थंयसर आसात, मात्र न्ही हांगा जेवल्लें वाडूंकी ते कुमक करतात. आनी एक पंगड आसा बाळूक जेजू कुटाम म्हणून. सो ते कितें करतात म्हळ्यार ब्रेस्तराचें आनी ह्या फेस्ताच्या संदर्भार इगर्जे भितर शिस्त पळोवचें, आशर्स जावन लोकांक बसका दिवची, ताचे उपरांत काणीक वट्ट करचें, ताचे उपरांत भायर माटवांत वेवस्था पळोवची, चेअरां मांडचें, हें सकट तांची सेवा. आनी आमचे लागीं आसा इन्फेंट जीजस जेवण समिती म्हणून. सो तांचें मेन काम कालें म्हळ्यार ते जेवणाची वेवस्था पळयतात, रांदचें आनी थंय जाय असली वरवीं हाडची, हें सकट तांचें एक काम जावन आसा. आनी एक आसा OCDS म्हणून, म्हळ्यार सेक्युलर कर्मिलीत. ते कितें करतात की म्हळ्यार हर एका ब्रेस्तराचें हांगासर दनपराच्या वेळार उंडो आनी थंड पिवण दितात. सो तें तयार करतात. मागीर ह्या दिसांनी नोवेनाच्या दिसांनी हांगासर स्टॉल आसा, स्टॉलांत कुमक करतात. अशें हे लोकतावन जल्मन आयिल्ले संस्थे वा एक वेवस्था सोडल्यार आमचे तावन न्ही, तांणीच विचारन हे संस्थे रचलेले जावन आसात. आनी हांची एक विशेशता कितें म्हळ्यार 12 दीस एक रजा घालतात. सो हांगा 11 दिसाचो संभ्रम आसा. 9 दीस नोवेन, 2 दीस फेस्त आनी 1 दीस वजांचो पुरशम, अशें 12 दीस संभ्रम आसा. सो ह्या 12 दिसाच्या संभ्रमाक रजा घालून हांगासर ते वावर करतात. आमी उठच्या पयलें ते हांगासर आसात सकाळींच्या 4 वरार आनी राती 9-10 वरां पर्यंत आसात, कित्याक कुजनांत काम करचें आनी सक्कडी दुसऱ्या दिसाची वेवस्था पळोवन घरा वचचें पडटा. आनी अशें स्वयंसेवक कितेंच आशे नासतना, कितेंच अपेक्षी नासतना हांगासर निस्वार्थीपणान सेवा दिते आसात. आनी त्या देखून आमकां हांगासर वावर करच्या पाद्रापांक आनी ब्रदर्सांक कांयच तकलीफ नासतना वा टेन्शन नासतना सेवा दिवंक सुलाभ जाता. फादर, आतां 9 दिसांचे नोवेन अखेर जालें आनी उरले 2 फेस्ताचे दीस. ह्या दिसांनी मुखली मांडावळ कशी आसा? जायते हांगासर पळोवंक पुरो वाहनाचे ट्राफीक कंट्रोल जावं दी, लोकांची गर्दी चड आसा. सो हे वावर तुमी ऑलरेडी प्लॅन आउट केलां या कांय तरी संदेश ह्या मुखांतर मुखल्या 2 दिसा येवच्या लोकांक तुमी कांय सांगूंक अपेक्षितात गी? या फेस्ताच्या दिसांनी जानेवारीच्या 14 आनी 15 तारखेर सुमार 6 मिसां आसात. सो सकाळीं 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार आनी सांजेर 6 वरार. म्हणटना हांगासर भक्तिकांक तांकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे तांच्या पावटा प्रमाणे मिसांत येवन भाग घेवं येता. आनी अशें आसचे वरवीं हांगासर गुड्या वयर कितलें पार्किंगाक अवकाश करून दिवंक जाता तितल्या मापान आमी दिता. तशेंच सकयल थंयसर नारळाचें तोट आसा, थंयसरी आमी अवकाश करून दिता. आनी आतां ह्या वर्सा आमी कितें केलां म्हळ्यार शेजारा आमचे गव्हर्मेंट इस्कॉल आसा, थंयसर पार्किंगाक आमी विचारलां. तशेंच मार्गाच्या थंयसर एक खाली जागो आसा, थंयसर पार्किंगाक विचारलां. आनी अशें आमचे तावन कितलें जाता तितल्या मापान आमी अवकाश करून दिते आसा. वय लोकांनी इल्ले वाहनां हाडची जाल्यार कांय पिडेस्तांनी असल्यार मात्र हाडल्यार बरें. आनीक तुमी हांगासर स्वयंसेवकाचो वावर सांगला आनी तुमकांय तांचोय आस्कुऱ्या तोंडान सेवा दिवन आसात. आनी हर एकल्याची अभिप्राय आसा बाळोक जेजून तांकां केल्ल्या उपकारां खातीर. म्हळ्यार ह्या पुणशेता भितर येताना एक आत्वसो अनुभव जाता. तुमकां असले स्वयंसेवकांतावन कांय तरी टेस्टमनी मेळ्ळ्या गी या कांय वांटून घेवंक अपेक्षितात गी? वय एक हांवें सांगिल्लें ते संघ संस्थे आनी जर हांगासर येवन सेवा दिता जाल्यार कड्डी जावन तांणी जोडलेल्या बेसांव खातीर. सो दुसऱ्या रितीन न्ही जाल्यार ह्या फेस्ताच्या वेळार नोवेनाच्या वेळार सेवा दिवचे मुखांतर जें कितें आपणें जोडलां तें फाटीं दिवचें तसलें. आनी दुसऱ्यान फेस्ताच्या दिसांनीच म्हणून दुसरेच थोडे वॉलंटियर ह्या संघ संस्थांक सेर्व नातिल्ले ते आपूण जावन येवन हांगासर सेवा दिते आसात. आनी कड्डी जावन ती तांणी एक बाळकाची जोग फाटीं दिवची काणी ह्या सेवे मुखान. देव बरें करूं. फादर स्टीवन, तुमच्या वावराक, तुमच्या ह्या मुखेलपणाक आनी तुमच्या मिसावांक जेजू बाळकाची आशिर्वाद दराळ आसतली आनी तींच आशिर्वादां तुमी लोकांक वांटून दितल्यात म्हणून आमच्या पातयेंनी जावन आसा. देव बरें करूं. थँक्यू.
मोगाच्यान हांगासर आसा मानेस्त फेड्रीक तो एक रिक्षा चालक जावन आसा हांगासर ह्या पुंछ शेतांत तांचे रिक्षा चालकाचो एक संघ आसा ह्या 9 दिसांनी ते तांचो वावर सोडून हांगासर सेवा दिवच्या खातीर येतात आनी तांकां हांगा पुंछ शेतांत एक नवें टी शर्टी दिल्यात मानेस्त फेड्रीक तुमची अभिप्राय हांगाच्या तुमचो अनुभव कसो म्हाका येवंक बरें खुशी जाता आमी हांगा सदां दीस आसल्यार एक दीस चुकल्यार आमकां कितें कितें बगता पूण आमकां तो देव आमकां तो वेळ आमकां दुसऱ्या वाटेन आमकां तो बर्तिकन दिता ती म्हजी पाती देव बरें करूं तुका मोगाच्यान तुमी पळोवन आसात ह्या कार्मेल गुड्यार फकत ब्रेस्तार न्हय आसतना ह्या नोवेनाच्या 9 दिसांनी आनी पेस्ता संभ्रमांनी हांगासर जायती एक वाहनाची वेवस्था फावो ते तरान मांडावळ करून दवरल्या तुमी पळोवंक पुरो जावं कारां जावं व्हेकलां आनी हांगासर इतली अडचणी आसल्यार हांगासर स्वयंसेवक एका सकाळींच्या सुरवेच्या मिसाच्या एका घंट्या तावन सांजेच्या मिसाच्या एका घंट्या पर्यंत एका तरेन वेवस्थीत रितीन कोणायकी दुखय नासतना हास्या तोंडान तांणी तो वावर करचो पळयतना मेसोन असो फावो जाल्लो कित्याक एक शिस्त आसा जे आमकां हर एकल्यांक आनी तो वावर हांगासर आसले गटमुट तरणाटे तांचो वावर बगलेक दवरून 9 दीस रजा काडून एका वताक रावून सकाळ तावन सांजे पर्यंत हांगासर वावर करनासात तांचेर थोडे आमी गजाली करया तुमची नांवां सांगून तुमची अभिप्राय दिया आनी तुमकां हांगासर जाल्लें बरेंपणी सांगल्यार भोव बरें मुझे नांव वलेरिया पुरतादो डेयरी येता येवचे हांवें पुरा हांगा पिरगजगारांक सडा व्हरता आमी पिरगजगारांची सेवा दिवची बऱ्या मनान आमी दिवची आनी बऱ्या मनान ती स्विकार करता थोडी तशेंच आनी मुखल्या दिसांनी तशीच आमची सेवा तांणी मांडून खाणी घेवची म्हणून आमची विनंती म्हजें नांव जीवन पिंटो म्हणून पेरमाय पिरगजीचो हांव हांगा 15 वर्सां हांव सेवा दिवन आसा भलायकी ना जाल्यार आमकां तेजो बल्काची एक सकाळी उठोवंक जायना जाल्यार तेजो बल्काचे आसा रे म्हणून सकाळी उठोवन पिग्गी येवंक एक पार्किंग करूंक देव आमकां भलायकी दिल्ल्यान आमी आज हांगा सेवा करनासा तेजो बल्क हांव अर्गां दिता म्हजें नांव हेनरी फर्नांडीस हांव नागोरी पिरगोजेचो हांगा 10 वर्सां सेवा दिवन आसा येदोळ पर्यंत बऱ्या तरेन आमची सेवा पयलीं 4 व्हिलर आसलो आतां 2 व्हिलर आयला मुगा कोणशा घाला पंतार बायकांनी बऱ्या तरेन रावयता सगळ्याचे सहकार आसा सकडी थोडे इल्ले सोडून ताणें म्हणले पर्यंत इल्ले पुरपुरतात तरी पूण एडजस्ट जावन येता पेस्ता दिसात पेंटा मुसोर आमकां बोर आसता तरी पूण एडजस्ट करचें म्हणल्यार एक नमूने उलयतात तरी पूण तेणे रिगोवन आमी एडजस्ट करून रावयता त्याच्या मागीर आमकां येदोळ दिल्या जेजू बळकाच्या नांवान आमकां येदोळ मुसोर सकाळी उठोवंक 5 वरार उठोवंक आमकां बरें एक धैर्य येता आनी बोळ मेळटा उठया म्हणून जाता न्हीद पडल्यार उठया म्हणून जाता थंडीचो वेळ तरी पूण आमी उठोवन हांगा येता सांजेर येता जाल्यार पुरो समजा इग्गी न्हीद पडटा सकाळी सुटसुटी 5 वरार जाग जाता त्या देख हांव जेजू बळकार अर्गां दिता हांगासर आसा मानेस्त ह्या पुणशेताच्या 30 आनी 60 दीस म्हणले बरी हांगा तावन सकाळी तावन सांजेर वावर करचो आसा हॅरी फर्नांडीस म्हजें नांव हॅरी फर्नांडीस बज्जेडी करून आसा म्हळ्यार हांगा हांवूच हांगा सकाळी हांगा वावर करनासा काम हांगा काम आसा म्हाका म्हज्या भलायकी खातीर हांगा कामाक आयिल्लो म्हजी भलायकी मस्त हांगा आयल्या मस्त बरी जाल्या त्या जावन अर्गांव म्हजें नांव बॅप्टिस्ट डिसोजा पालदानी पिरगेजीचो हांव 10 वर्सां जावन हांगा वॉलंटियर काम करतात आसा म्हाका वल्ल्या मन फस्ट जॉयन केलें हांगा येताना तशें ताका थँक्स म्हणचे आनी हांगा बाळकाजीचे म्हाका मेळ्ळे कावंटलेस की म्हणल्यार व्हडटे देणे म्हणल्यार म्हाका बाब साहेबाक एक मेळूंक चान्स मेळ्ळे तशें हांव मागतालो 3 वर्सां जावन आतांचे बाब साहेबाक लास्ट 2022 नोव्हेंबरांत तशें एक ते ताच्या खातीर तो मेळचे म्हणून हांव मागतालो तेणे म्हाका मोडले एक बाग तशें बाळका जेजूक अर्गां गुलाब आनी स्तुती चिंता ह्या वर्सा आमचो पापा फ्रांसीस ह्या गांवाक आमच्या भारत देशाक येतलो तुमी सर्वांनी थंयसर येवन वॉलंटियर कामी करूं येत आनी हांगासर आसा आनी एक मानेस्त विन्सेंट पेरेरा सांग नांव सांग विन्सेंट पेरेरा आमी हांगा सकाळीं धांवन सांजेर मुसर वावर दिता कितली व्हेकल आयल्यार आमकां फाटी धाडूंक नाका भक्तीकांनी आनी चड संख्यान हांगा येजे म्हणून देव बरें करूं तुमकां सर्वांक हाव इज द जोश बरें आसा मो ओके तुमच्या वावराक देवाची विंसणार आशिर्वादां सदांच आसतली म्हणून आमची पातयेनी आनी मोग जावन आसा देव बरें करूं
ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಪ್ರಭಾಕರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಊರು? ಕುಂದಾಪುರ. ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಾವು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. 4 ವರ್ಷದಿಂದ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮು? ನಮ್ಮದು 5-6 ಜನ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ವಾತಾವರಣ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಈ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಅವರ ಅನುಭವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖುಷಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಏನು ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದಾಯಿತು ಇದಾಯಿತು ಅಂತ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಚೊರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಏನಾದರೂ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು, ಏನು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಕೆಲವರು ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡಲೇ ಪಟ ಪಟ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಖುಷಿ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ. येस हांगासर तुमी पयले गेट येताना आमच्या पयले तुमकां दिसूंक मेळचे आमचे थोडे मोगाचे स्वयंसेवक व्यक्ती आसात. ते स्वयंसेवक म्हणच्या की आमचे ट्रॅफिक वॉर्डन म्हूण येता. ट्रॅफिक पोलिसांक कुमोग करचे, तशेंच ते नातलेल्या वेळार तांकां कुमोग करचे. ट्रॅफिक वॉर्डन हांगासर आसात. जायते जण हांगासर मार्गार वावर करते आसात. ह्या कर्कट्या वताक वत पावस धग धूळ लेकीन आसतना ते हांगासर तांचो निस्वार्थ सेवा दिते आसात. तांचे मदले एकलो आमचे मदें मानेस्त मार्सेल रॉड्रिगस हांगासर आसात. तांचे लेगीत तांची बोगना जाणा. मार्सेल, आमी तुमकां पयल्यान बरें फेस्त मागता. ते बरें करा. येस मार्सेल, तुमी हांगासर आसात, तुमी तुमची निस्वार्थ सेवा दितात. हांगासर तुमकां सेवा दिवंक कशें भोगता? हांगासर आमी सादारण 7-8 वर्सां सेवा दिवंक आसा. आनी एका ब्रेस्तारा सकाळी तावन दनपारा म्हणचे दनपारा उपरांत थोडे ते एक जाण दुसरे आसात. आमी मँगलोर सिटी ट्रॅफिक वॉर्डन म्हणून आमकां पुलीस कमिशनरान इंसून काडला. ते इंसून काडूंक कारण हांगासर पदरा मनयता बालाजीचे देव पुण्यक्षेत्रांत तावन आमकां इंसून काडला. देखून आमी पयले आरी एका ब्रेस्तारा आनी ह्या नव्यानाच्या टायमार आमी हांगाच आसता. आतां आज आमी 7:30 तावन लेदोल म्हणसर आसा. आनीक पालां एक सेवा दिवंक आसा. पालां ब्रेस्तार मामुली आमची सेवा दिवंक आसा. आनी हांगा सेवा दितना वत जावं दी पावस जावं दी आमकां पुरासान जायना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या बालाजीचे आशिर्वाद आमच्या वयर सदांय आसा. देखून आमकां बारी संतोशान आमी सेवा दिता. भोव बरें मार्सेल, आमी तुमचे सेवेक आमी चापेव कोलता. तुमकां एक सलाम मारता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचे लागीं उलयल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं आनी परत बरें पेस्त तुमकां. आमचे मदें कुळशेकर गांवाचे मानेस्त आल्फोन्स आसात. ते हांगासर ट्रॅफिक वॉर्डन जावन आमकां सेवा दिता आसात. हांव चिंता हे तांचे लागीं तांची बोगना आमी जाणा जावया. मानेस्त आल्फोन्स, तुमकां बरें फेस्त मागता. तुमकां बरें फेस्त. येस हांगासर तुमी आमकां इतले बरें करून उत्तम रितीन सेवा दितात. तुमकां वताचे कांय कश्ट भोगना आणकी? कश्ट इल्ले भोगता जाल्यार आमी हांगा बाळूच्या मोगान भक्तीगान आमी हांगा एक सेवा करता येता. आनी आमचे हांगा बाळूचे एक ऑटो रिक्षा ड्रायव्हर असोसिएशन एक असोसिएशन आसा. तशें तातूंत हांव खजानदार जावन आसा. तशें आमी हांगा ह्या खातीर तांकां एक संघटन केल्लें आमी. तशें सकाळी आमचे भाव वावरतात त्या विशयान. पावस जावन दी ना गीम जावन दी वच जावन दी आमी त्या विशयांत कांय करना. खजानदार साहेब आमचे, आमी बऱ्या मनशां धरला खजानदार. ओके, जावन दी. तुमी तुमची सेवा दिता. तुमचे सेवेक आमी चेपे उखलून तुमकां बाळकाजेचे आशिर्वाद तुमचेर मागता. देव बरें करूं. आमचे सगळे कॉवेंताचे सुपिरियर जावन आसचे मनात एक बाप मेल्वीन हांगासर आसात. बापानो, पयल्यान पयले तुमकां फेस्ताचे शुभाशय. तशेंच फादर, इतले दिसांनी हांगा नव्यान प्रस जाल्ली न्ही. हाच्या फाटल्यान सबार वॉलंटियरांचो वावर आसा म्हणून हांवें आयकलो. सो हांगासर कितले वॉलंटियर्स आसात फादर, आनी त्या वॉलंटियर्साची सेवा केली फादर? तुवें आयकल्लें मात न्ही, भोवशें तुवें दोळ्यांनी पळयलां आसतलें कितल्या जाणांनी कितली सेवा केल्या म्हणून. हांगासर कार्मेल गुड्यार फिरगज न्हंय श्रायन जाल्ल्यान वाड्यानांत वा कुटमानांत आमची म्हणली. त्या देखून भायर तन आयिल्लो लोक हांगासर आमकां विविध रितीन सेवा दिवन आसा. आनी येदोळच तुमी पळयल्ले भाशेन हांगासर कार्मेल आमचे OCDS मेंबर्स, इन्फेंट जेजस ऑटो ड्रायव्हर्स एसोसिएशन, जेवणा समिती, बाळोक जेजू कुटुंब सांगता आसता. थंयसर बूक स्टॉलांत आनी आमच्या सर विविध स्टॉलांनी जायत्यांनी वॉलंटियर जावन वावर दिला. त्या देखून फाटल्या ह्या 12 दिसांनी 13 दिसांनी म्हणत जायत्यांनी वावर केला, निस्वार्थ वावर केला. त्या देखून आज प्रत्येक जावन स्वयंसेवकाच्या दिसा ह्या दिसा प्रत्येक जावन सर स्वयंसेवकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या बऱ्या कामाक
हांव शबासकी पाठयतां, सांगत असो देवाचे आशिर्वाद हांव मागतां. आनी हे फेस्त इतले बऱ्या तरान जावं नवें आनी फेस्त बऱ्या तरेन जालां तर हाचे क्रेडीट गोज टू ऑल दीस वॉलंटियर्स. सो आय एप्रिशिएट अँड कीप अप युअर गुड वर्क. देव बरें करूं बापानो तुमच्या उत्तम संदेशाक. गचन आमचे सांगता 12 दीस जावन तुमी शीन स्टॉलाक अशें आयल्यार पयले 2 सुबीत बायो दिसता तुमकां आस्कुऱ्यांतून. आतां ही काम करते आसा ती आमची जॅनेट बाय आनी सो तिचे लागीं उलोवया आमच्या स्वयंसेवका विशयी तिका कशें बघता म्हूण सांगू न्हू. आमकां सांगचें म्हळ्यार आमी ह्या दिसा खातीर राखून आसता हांव आनी प्रिया. 12 दिसा सेवा दिवची जावन आसा आमकां व्हरती. ती सेवा म्हणली बघाना बगार बाळू जेजूची आशिर्वादा म्हणून आमी बघता आनी ही सेवा आमी केदाळेय करूंक आमी आशयता. तुमकां बरोवन हात दुकान आहे नेवर दुकान हांगी तुमकां खाली बरोवंक जाल्यार इचेड दिया एका पेजी 500 रुपये काही. प्रिया बाई तुमकां कशें बघता. हांव फाटल्या 7 वर्सां हांव न्हू फेस्ता टायमार हांगा एक स्वयंसेवक जावन म्हजी ल्हानशी सेवा दिता. ह्या सेवेक म्हाका बरो प्रतिफळ मेळ्ळा. म्हळ्यार बाळकाचे जेजून म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाला म्हूण सांगूंक मस्त संतोश पावता. हांगा एक सेवा दिवची म्हळ्यार व्हरती दादोसकायाची विशय जावन आसा म्हाका. तुमकां तेंचो सवाल तुमकां बरोवन हात दुकान आहे पुरा सांड म्हण कळना पुरो जाल्यार तें एक्सप्रेस करीचें म्हण बघना कालेंगे एक दादोसकाय आसा केल्ल्या कामाक. जावन दे बाळकाचे आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर सदांच आसूं दी. तांकां बरोवन पुरो जायना खंय तुमकां एसायनमेंटां बरोवंक जाल्यार दिया मागीर एक चॉकलेट दिल्यार पुरो तांकां ती काम करतात. येस देव बरें करूं तुमकां. इतल्या बायल मनशां मदें एकच ती एक चेरको म्हणल्यार बरी हांगासर आमचो मोगा असो सनत आसा आल्ली पादेता हांव न्हू. तुमकां कशें बघता हांगासर बसून मिसां बरोवंक आनी पुरा. मस्त कशी बघता मिसा बरोवची मात्र न्ही. ह्या देव टेंपलाच्या सरावंडींग खंयचेय काम आसा जाल्यार ह्या सेवा दिवचें म्हळ्यार मस्त खुशी जाता. कित्याक म्हळ्यार हांगा आयिल्ल्या सगळ्यांक एक इन्नर पीस म्हणल्यार फील जाता. ते सेवा दिवचे एक व्हरते बाग म्हाका ह्या फावटी फावो जाला. इट्स द फर्स्ट टायम आय एम हेल्पिंग ओवर हियर. सो आय एम व्हेरी हॅपी दॅट आय एम हियर अँड आय एम थँक्स फॉर एवरी वन अँड सगळ्या श्रायनाक आनी सगळ्या मॅनेजमेंटाक पाद्रबा सगळ्यांक देव बरें करूं. सनत एक सवाल तुका तूं इतली मिसां बरयताय न्ही. वय त्या मिसां खातीर तुका वचून मागता एक एकाली बरयताय. हांव त्या मिसा खातीर हर एका मिसाक येतना तांच्या इंटेन्शना खातीर आमी मागता. आनी हांगा कितें प्रेयर इंटेन्शन थँक्स गिवींग म्हणटा तर तांच्या खातीर संजेर वेतना मागता खंडीत मागता. कितलें मागता आनी मागले उपरांत तुका कळटा मेळ्ळे उपरांत कळटा. हे सनात देव बरें करूं बाळक जेजू तुमचेर उंचणार आशिर्वाद घालूं म्हणून आमी मागता. आमच्या इतले दिसांची 9 दिसांची नोवेना आनी 2 दिसांची फेस्तां बऱ्या तरान जायते तर याजका सांगता आनी एकलो व्यक्ती पडद्या फाटल्यान म्हणल्यार बरी काम करनालो. तशेंच एका ब्रेस्तारा आनी तशेंच सदां मिसाक पडद्या फाटल्यान रावन कोणाकच तांचें तोंड दाखयनासतना काम करचें. आमचे मोगाचे साक्रिस्तियन मिर्नियाम ग्रेशन न्ही ग्रेशन बाब आसात. या तांचे लागीं उलोवया तांची बोगनां आमी जाणा जावया. सो आयच्या ह्या वर्त्या समारंभार तुमची बोगनां तुमकां हांगा सेवा दिवंक कशें भोगता. मस्त संतोष भोगता आनी तांकां उतरां नांद तांच्या त्या तोंडाच्या हांसान कळटा व्हरतो संतोष भोगता. जावन दी तुमच्या सेवेक आमी चेपे उखलता. सो सर याजका संगी देव बरें करूं म्हणटा आनी बाळक जेजू तुमचेर विंचणार आशिर्वाद घालूं दी म्हणून आमी मागता. आमी 10 वर्सांत सेवा दिता. आमकां आमी सेवा दिल्ली बरी जाली आनी आमकां बरें बगलें. येदो मुसर आमी बऱ्या तरेन हांगा दीस काडटा. आमचे बाळक जेजूचे कुटाम सुरू करून 10 वर्सां जालीं. ह्या वर्सा आमी 10 वर्सांचो एनिवर्सरी केलो आनी बाळक जेजू कुटुंबा सुरू जावच्या पयलें हांव न्हू आमी हांगा सेवा दिवन आसा. आमकां सेवा दिवंक हांगा व्हरती दादोसकाय भोगता. बाळक जेजून आमकां आशिर्वादांनी भरलां. आमी मागले आमकां कितें जाय ते उपकार पुराय आमकां ताणें फावो केल्यात. आमकां हांगा सेवा दिवंक खुशी जाता. हांव हांगा 15 इयर्स जावन बाळक जेजू कुटुंबांत आसा. मागीर हांगा सेवा दिवन आसा. हांगा येवंक मस्त समाधान जाता. हांगा येवन सेवा दिल्ल्यान मस्त समाधान जाता. घरा कितेंय काम आसूं दी खरें टेन्शन आसूं दी केदार हांगा येवन पावलीं ते जाल्यार मस्त समाधान भोगता. आनी कोणी विचारतात सदां खंय बायसर येताय म्हणून ते जाल्यार आमी इगर्जीक इन्फेंशन नोवेना कडेन येता. ते आमकां इल्लें सर्वीस करूंक आसा म्हणून सांगूंक आमकां एका तरेचें. बाळक जेजून हांगा आयिल्ल्या उपरांत आमच्या जिवितांत मस्त उपकार आमकां दिल्यात. आमकां सगळ्यांत बरें जालां. पिडे शिडेन अवघडांतलें बाळक जेजून राखून येलां. त्या पासून बाळक जेजू कार्गान दिता आनी हांगा सेवा करूंक मस्त खुशी भोगता. आमी हांगा येवन मस्त वर्सां 30 वर्सां जालीं जाल्यार 30 वर्सां हांव पयलें
बाळमुरी संघ आसलो ताच्या मागीर 10 वर्सां उपरांत बाळोक जेजूचे कुटुंब सांगाता मेळ्ळ्या आनी सकाळी सांगाता मेळटाना आमकां वर्ती दस भरता आमचे थंय एकवट माया मोगो आनी आमी चिंतलें काम बऱ्या तरान आमचें काम जाता म्हण आमकां बरो आमचे वर्ते बागस म्हणी येत आमकां हांगा येवन सेवा दिवंक फावो केल्ल्याक बाळका जेजूचे आशिर्वाद आमचेर सदांच ताणें वतल्यात आनी ताणें केल्ल्या सर उपकाराक हांव काळजांत तावन अर्गां दितां.